See, I am Dixon Vaz, Sarpanch of Kavelosim. How is tourism minister Melda, and I have given him two representation. One is about hawkers. Ata kizata, you know very well that I am very much following on my beach. No hawkers, no massage, nobody. आम्ही इतले पट्ट्यांक अरेस्ट केले, इतले पट्ट्यांक दवरला, इतले पाटी आणि ते बंद झाले. पण हूंय तरी ते पोतून येताय. सो त्यांची थोडी मातशी दादागिरी अशी जाल्या ना म्हूण ते भिनाय. सो हांव ट्युरिजमाक कितें बरयलां, ट्युरिजम मिनिस्टराक कितें बरयलां तांकां फायन मारता अंडर ट्युरिजम एक्ट. फायन मारताय सोडटाय, फायन मारता सोडटाय. सो आय स्पोक टू हिम, एटलिस्ट तुमी कितें स्ट्रिक्ट कराय. आतां पळय कितें जाता, आतां तूं एक केस्तांव करता, तूं केस्तांव करून पुलीस म्हणटा तुका वॉर्निंग दिता पयले पाटी, आनी एक केलें जाल्यार तुजी चॅप्टर केस करता म्हणटा. दुसरे पाटी केल्यार तुका आनी कितें म्हणटा. आमी भिताय आनी कितें करता, ओगी रावताय. हिंग टच जायना. हियर इज ऑपोजीट. सो दे सेड आय एम पेईंग द फायन, यू अरेस्ट मी. पुलिस स्टेशन वताय, टुरिजम पुलिस वताय, फायन भरताय, धाडटाय. Same thing continues again and again, and we cannot tolerate this. So I told the tourism minister to make sure that they have to bring some strict laws so that habitual offenders for touts, hawkers, sellers पडनाय. तांकां तुमी इतली स्ट्रिक्ट दवरपा जाय. आतां पळय केस घातली म्हणटा हांव वचपाना न्हू. आय विल बी ऑब्लाइज नॉट टू. हियर तशें जायना. Tourism Act is very lenient. So I told him to, in the coming assembly, you amend something so that these people who are coming again and again, they will be prosecuted or they will be a trial so that they don't come back again. ना जाल्यार तुजी फकाणी जाली. कोण हे हॉकर कोण ते लोकल थंयसरले? ना लोकल कोण नाय, लोकल हे सगळे भायले अँड दे आर नॉट रिप्रेझेंटेड गोवा. आयज हांव कितें सांगता, सगळे इंडियन. आमी कितें म्हणटा तांकां, तुमी एक कडेन बसाय, यू सिट एट वन प्लेस. तांकां थोड्या कडेन स्टॉल आहाय. यू डोंट डिस्टर्ब द गेस्ट ऑन द बीच. सी टुडे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचे साऊथ गोवा आयज ट्युरिस्ट कितें येताय, बिकॉज इट्स पिसफूल. आयज आमचे फॉरेनर साऊथ गोवा दिश्टी पडटाय, नॉर्थाक बेडी दिश्टी पडनाय. कित्याक दे कम हियर टू टेक द सन बाथ. दे वॉन्ट टू रिलॅक्स, दे वॉन्ट लिसन टू म्युझिक. तांकां पिसफूल जाय. आयज हे तरी सावथा येताय ते तरी बंद जाले. It will be very difficult. So that's why on as long what I see on the beach, which is quite good, but there are certain people who are coming again and again. That's why ते आमकां एरियन नाकाय ह्यान सांगला. कितले फायन आहा तांकां? एकदा दवरलो जाल्यार ताका 2000 फायन आहा. पुलीस मारताय 50 रुपया, व्हरोन वता. मागीर 2000 मात 2000 तांकां दिताय. ते ट्युरिजम दिले की ना, ती म्हणटाय आम फायन फारीक केली. So there is nothing as how we have the system. आमचे आतां अंडर BNS ते हाडपा जाय so that same person is found again. Okay, has to be penalized heavily so that he don't come. आमकां भंय दिसता मरे गोंयकारांक. पुलिस तुजी चॅप्टर केस घालता म्हळ्यार ती बिनाय मरे. So what is the difference? So that is the reason I came to discuss. He accepted and I hope they will come with some solution. आता मंत्र्यान कितें एश्युरन्स दिला? मॉशरान सांगलां आमचे ट्युरिजम एक्ट आहा वय सारकें आहा. थोडे ते एमेंड करपा जाय, बट दिस इज अ केस they have to give to the police. So let us see what comes from that. Okay. Issue, the second issue which I came to आमचो जे फाटली newspaper वाचून येयला that tourism department or central government have proposed floating jetties in river Sal. So हांवें ताका एक representation दिला and I have told that any decision you are taking regarding river Sal, Kavelosim, Betul, हांवें ताका सांगला हे आमचो लोक नुस्तें मारपी, हो आमचो लोक खारवी लोक, हो आमचो बुडोन जॉब काडटा, तिसऱ्यो काडटा, कालवां काडटा. हांकां डिस्टर्ब जावपा जायना. तुमकां ट्युरिजमाक आमी सपोर्ट करताय. इफ इट इज गुड फॉर ट्युरिजम, आवर लोकल्स कॅनॉट बी डिस्प्लेस्ड. सो हांवें ताका सांगलां यू हॅव टू डिस्कस फर्स्ट विथ द लोकल पंचायत, देन यू हॅव टू डिस्कस विथ द फिशरमॅन. सो वॉट आर यू डू? बिकॉज फायनली रिवर, हांव तातूंत एक एग्जाम्पल दिता. कोविड जाल्ल्या पयलीं आमी कोविडा पयलीं ट्युरिजम सारकें बरें आहलेलें. पूण जेन्ना कोविड जाल्लें न्हू तेन्ना सगळे पोतून नुस्तें मारपाक, शेतान वचपाक लागले, रोवपाक लागले. सी ट्युरिजम कॅन up or down, can be, it's unpredictable. But आमचे फिशिंग कम्युनिटी आहा न्हू ते सदां डेली आपणागे पोट भरपी. सो हांवें सांगलां तांकां तुमचे जेटी खंय येताय, खंय प्रपोज केल्ल्याय. ताणें सांगलां दे हॅव सम प्लॅन्स बट नॉट एट रायट नाव, दे हॅव नॉट आयडेंटिफायड एनीथींग.
So he will discuss and definitely he will bring the local panchayat and local villages into consideration. तुमकां नाका ती तुमकां लोकल्सांक नाका ती जेटी काय See, we don't know what are you talking about. Floating jetty म्हणल्यार कितें? Where you cannot construct. So it is floating. Floating means what? You can do a lot of activities. There are two types. One, floating means what? It just like a ramp. बोट धाकटे बोटी yacht लागता, parasailing करता, water sports जाता. आणि when you are talking about floating jetties, I don't know why they want in the river, because you can have a proper jetty. So, but somewhere the local people or the villagers or the fishermen or the sarpanches authorities are in dark. So I explained to the Honorable Tourism Minister, please, we would like to support, but take the local people and without displacing the fishermen. As a fisherman, I think I displace kon amka tourismacher येयलो naka, because fishermen, local people are the first one. And thank God discuss करून मागीर मुखार वचपाक. Tourism and the local business should go hand in hand. Some people come here for fishing village also to see. So we don't want to displace them. So I think सांगला आमच्या मध्ये डिस्कस करा. तेणें सांगला एग्री. हा? ना ओपोज म्हणल्यार कितें आहा? Nobody knows exactly what it is. आमचो ओपोज केन्ना आहा? जे फिशरमॅन इफेक्ट जाता जाल्यार आमचो डेफिनेटली ओपोज आहा. सी फिशरमॅन थिंगा फिशिंग एक्टिविटीज थिंगा क्लाम्स आहा, थिंगा तुजे मसल आहा, थिंगा आमचे तिसऱ्यो काडटाय. ते एरिया केल्यार डेफिनेटली वी आर डेफिनेटली ओपोजिंग. You cannot have the jetties in the river where the fishermen are तुगेले clams काडटाय थिंगा. It is impossible. No? So they have to come with a suggestion.